तेर्स करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गायन घेऊया D25, पेज नंबर 61. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे गुणी मोचे तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका तातूंस कर. नालोय म्हाका उदकान कडवडाच्या. पवित्र गोश्टांनो म्हाका घट करात. तूं परव्याचे येसू चिता नाका आय. तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कोणीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोशियो तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वागांच्या. बोल्या आणि नेंटुवायच्या कालसा जेजूच्या. कोण म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. तुलबा कालसा जेजूच्या. जा तूं आमचो मोग. 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 कोतावीन कालसा अंकवार मारीच्या. जा तूं आमचे आत्माचे सन्वसाव. बलेनंतेच्या कालसा जेजूच्या. कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. लोबा कालसा जेजूच्या. जाव तूं आमचो मोग. लोबा कालसा जेजूच्या. जाव तूं आमचो मोग. दुलोबा 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 कालसा जेजूच्या. जाव तूं आमचो मोग. क्वार मरीच्या. जाव तूं आमचें तारण. बोल्या आनी नेंटुवायच्या कालसा जेजूच्या. कोण म्हजे तुलबा कालसा जेजूच्या. तुलबा कालसा जेजूच्या. तुलबा कालसा जेजूच्या. जा तूं आमचो मोग. 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 कोतावीन कालसा अंकवार मरीच्या. जा तूं आमचें सलोसाव. बोलेनंतेच्या कालसा जेजूच्या. कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. दुलोबा कालसा जेजूच्या. जाव तूं आमचो मोग. 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 दुलोबा कालसा जेजूच्या. जाव तूं
आमचो मोग लोबा कालचा जेसूच्या जाव तूं आमचो मोग लोबा कालचा जेसूच्या जाव तूं आमचो मोग लोबा कालचा जेसूच्या जाव तूं आमचें तारण बल्या आनी नेणटुवायच्या कालचा जेजूच्या कोर म्हजें कालीस तुज्या कालचा सारके दुलबा कालचा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलबा कालचा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग दुलबा कालचा जा जेजूच्या तूं आमचो मोग दुलबा कालचा जेजूच्या जा 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 तूं आमचो मोग कतावीन कालचा आंकवार मरीच्या जा तूं आमचें सर्वस्व पवित्र कालचा जेजूच्या कोरमचे कतावीन कालचा मरीच्या आमचे पासून पवित्र कालचा जेजूच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनां एकाच काळजां तुझे मुखार आमी येता एकाच मनां एकाच काळजां तुझे मुखार आमी येता तुका बंदूक नोमान करून तुज्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनां एकाच काळजां तुझे मुखार आमी येता एकाच मनां एकाच काळजां तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां तुमकां दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या मिसाचे भेटीन आयज तावन आमी जेजूच्या बो पवित्र काळजाचे परबेची तयारी सुरू करता. जेजूच्या काळजाक उलो मारून सगली आमची मागणी आमी देवा मुखार हे मिसाचे भेटीन दवरुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारिया मिरांदा वाज हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. ह्या दिसांनी आमचो भारताचो राष्ट्रपती आमच्या गोंयांक भेट करता, ताचेर आशिर्वाद मागुया आनी ताचे भेटे वरवीं आमकां गोंयकारांक सगळें बरेंपण फावो जावंक मागुया. आनी जें कितें चुकीचें आसा तें ताणें कुशीन काडून उडोवंक आनी जें कितें बरें आसा तें फुडें व्हरूंक खेरीत भाशेन ह्या आमच्या राष्ट्रपतीक आनी ताचे बरोबर वावुरतल्यांक कृपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिशभा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची नोवेनां सुरू करतात तेन्ना खेरीत भाशेन हे क्रिस्ती गूण आमकां आपणावंक आपयल्यात. जायते फावटी आमकां शिकोवन दिल्या ती आमी शिकोवन घेवन फकत मनान दवरल्या
ती आमच्या जिवितांत सारकी घालूंक ना. असल्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक्त की तुजे विणी आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून वचचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजेव गिलेल्यांतल्यान भायर सरले. एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव. सर्वेस्पोर म्हाका जॉर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बोंडू भाव तांच्या फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नदयेचे देगेर रावले. तेन्ना एर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें. आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें. आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिजान एलिजावाक म्हणलें, म्हाका तुजें सोशिल्लो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजावान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम आगोड. म्हाका तुजें सोशिल्लो काडून वता तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे गोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडी आनी ताचे गोडेस्वर आनी तो तुज्या नोदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावली घेवन तांचे 2 ओद्दे केले. सोकला पडलो ते एलिजावान आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें. म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा? आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ धरात. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ धरात. तुजी भोक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शेरोना येतल्यांक तुवें फावो केलें.
केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. मनीस लोचांडां मानता तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवंक आसरो दिताय. जिबो वाड विवाड कोत्तात तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. तुमी सोगलीं देवाची भोक्ती कोत्तल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक सर्वेस्पर कोठिनायेन फारीक कोत्तलो. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. उद्गार: सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय धरात, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर अशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूचें काळीज भावा भयणीनो मोगाचें काळीज. आनी जेजूच्या काळजांतलो मोग अणभवूंक जरी तर आमकां विचून काडल्यान आनी जरी तर आमकां तें फावो जाल्यार आमी वावर करपाची गरज आसा. जाल्यार आयचीं वाचपां
हाचेर आमकां भर घालतात. आयच्या पयल्या वाचपाची काणी काय बरी. एलिजा प्रवादी आनी एलिजेव प्रवादी. एलिजा प्रवादी जाका मानताले सगळ्याहून पदवेदार प्रवादी आनी देवाचे आसणे वो देवाची पदवी खेरीत भाशेन ह्या प्रवाद्याची आसली म्हणून जायते जाण मानताले. एलिजा प्रवाद्या वरवीं देवान जायतीं ओचोऱ्यां केल्या, वायटाचेरूय जैत मेळयलां. आनी आतां एलिजाचो वेळ जेन्ना जालो तेन्ना एलिजाक हो एकलोच प्रवादी जाका स्वर्गार उबारून व्हेला. आनी स्वर्गार उबारून व्हरता आसतना आमी आयज ह्या पयल्या वाचपान आयकलां कशे भाशेन घडणी घडली. उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे आसलेली ताचे पासत ही गाडी स्वर्गार तावन आयली आनी ताचेर एलिजा प्रवादी वयर वयर स्वर्गार चडून गेलो. भाव भयणीनो, आयज ह्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन एक वस्त जी ताणें एलिजेव प्रवाद्याक सांगली ती घडये फायद्याची जातली. एलिजेव प्रवादी एलिजा लागीं मागतालो, तुका जी पदवी देवान दिल्या वा तुका जी कृपा दिल्या ताचे 2 वांटे म्हाका दी. म्हाका ती दोबरादान जायी, तुका आसा तितलीच न्हय. आनी एलिजा प्रवाद्यान ताका सांगलें, हें जावपाक शकता, तुका तुवें मागलां तें मेळपाक शकता, पूण त्या पासत तुवें वावर करपाक जाय. बेश्टेंच फुकट मेळना कांयच. आनी तुजो वावर हो, जेन्ना ते उज्याचे गाडयेन म्हाका वयर उबारून व्हरतले तेन्ना तुवें म्हाका पळयत रावत जाल्यार हें देणें तुका मेळटलें. आनी तूं जरी तर पळयत रावना जाल्यार हें देणें तुका मेळचें ना. हें गणीत सादेंशें दिसता, सिंपल मॅथ्स. म्हाका तर तूं पळयत रावत वयर व्हरता आसतना जाल्यार तुवें जें मागलां तें तुका मेळटलें. आनी जरी तर तूं पळयना जाल्यार तुका मेळचें ना. सोंपें आनी अवघडूय बीन. सोंपें कितें फकत पळोवपाक जाय आनी कांयच करपाक नाका. अवघड कित्याक, केन्नाय तुमी सुर्याक पळयला? डायरेक्ट सायट, सुर्या वयर आसा, पळोवपाक जाता सुर्याक? पळयत जाल्यारूय कितलो ओगूच जाता. थोडी मातशी एक नदर घालपाक जायत आनी एक थोडेशे सेकंड्स आमच्यान पळोवपाक जायत, पूण मागीर आमच्या दोळ्यांच्यान तें सोसूंक जायना. जाल्यार हो असलो उजो. म्हणटच जेन्ना एलिजाक वयर व्हरतले ते उज्याचे गाडयेन तेन्ना ताका पळोवपाक अवघड जातलें. म्हणटच एक्स्ट्रा एफर्ट्स थंयसर लागता. सुबेज काम करपाक जाय ताका पळयतलो जाल्यार. तर आमकांय भाव भयणीनो आयज हो संदेश काय, जें कितें तूं मागता देवा लागीं तें तुका मेळपाक शकता, पूण बेश्टेंच मागलें आनी मेळ्ळें असलें न्हय. तुवें ताचे पासत वावर करपाक जाय. भावार्थ आमच्या करण्यांनी दाखोवपाक जाय आनी तेन्ना ह्या भावार्थाक हें देणें फावो जातलेंच. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगता कितें करपाक जाय आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान. खेरीत भाशेन हे शेगूण, हे 3 वरगूण आमच्या मुखार दवरल्यात. बो करून ह्या वरगुणाचेर आमी नदर घालता जेन्ना आमी कोरेजमान भितर सरता. दान दिवप, मागणें करप, उपास करप. भाव भयणीनो, हें सगळें जें आमी करता तें कित्या पासत करप जाल्यार क्रिस्ती मन आमकां सांगता दुसऱ्यांक दाखोवपाक न्हू, वो दुसऱ्या मुखार एक शो करपाक न्हू, पूण खेरीत भाशेन तुज्या आनी तुज्या देवा भितर हें सगळें. दान जरी तर दिता जाल्यार एक आमची दिनवासणी, कित्याक देवान आमकां जाय तें दिलां. देवान आमकां बरेपण फावो केलां आनी ह्या बरेपणाचो फोड कसो हांव दुसऱ्याक दितां. आनी दुसऱ्याक दिता तेन्ना तुरतुरी वाजयनाका. दुसऱ्याक दिता तेन्ना तुजें नांव वयर येवपाक जाय हें चिंतिनाका. पूण खेरीत भाशेन हें दुसऱ्याक दिता आसतना हें तुजें दान म्हूण जेन्ना तूं दिताय तेन्ना ताचो फायदो आनी कोणाक तरी जाता. त्या वरवीं आनी कोणाचें तरी जिवीत साकार जाता. ह्या पासत हें दान दिवप आमचें गरजेचें. मागण्या विरयत भाव भयणीनो आमी देवा लागीं संपर्कान उरना. मागणें आमकां भोव गरजेचें, पूण मागणें जें आसा तें आमचो आनी देवाचो संबंद घट करपाक. मागणें आसा तें आमचीं बरीं बरीं उतरां, वो बरीं बरीं कांतारां, वो बऱ्यो बऱ्यो रिती केल्यो हाचेर दल्ललें ना.
पूण जें मौन आनी जें काळीज, जो मोग आनी जो संबंद आमी देवा लागीं घडटा तें आमचें मागणें. आनी देखून जेजून सांगलां गुप्ती वच, दुसऱ्यांक दाखोवपाक न्हय. त्याच बरोबर आमचें खासगी मागणें आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आमचें समुदायीक मागणें आसा. आनी दोनूय मागणी भाव भयणीनो गरजेची. आमचें खासगी मागणें जें आमी आमच्या कुडान भितर रावन करता तेंय गरजेचें, आनी आमचें समुदायीक मागणें जें आमी दुसऱ्यां बराबर करता तेंय गरजेचें. म्हणटच समुदायीक मागणें जंय आसा थंयसर आमच्या आवाजाची गरज, थंयसर थोड्यो वस्तू दिश्टी पडपाक गरज. पूण इतलें न्हू की आमी फकत दाखोवपाक करता. जाल्यार हें आमचें मागणें आमकां हो मोग जेजूचो अणभवूंक आदार करता. आनी उपास करप खेरीत भाशेन आमकां शिस्त येवची पासत, आमचें डिसिप्लीन. कित्याक जायते फावटी पोटाची भूक आमच्यान सोसूंक जायना, जायते फावटी त्रास कश्ट आमच्यान सोसूंक जायना. जाल्यार उपासांतल्यान हो एक उपाय जो आमच्याच पोटाची भूक आमी सोसून कश्टा त्रासांक आमी फुडो करपाक शकता. जेजून कश्टा त्रासांक फुडो केलो आनी जेजून आपलें मिसांव सुरू करता आसतना 40 दीस उपास केलो. तर भाव भयणीनो, होय आमचो उपास आमी करता तेन्ना आमचें रूप, आमची दाखोवन दुसऱ्यांक कशी जावची हेंय जेजून सांगलां. तर आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या काळजा सारके आमी जावंक सोदता तेन्ना जेजूच्या काळजाचो मोग आमी अणभवूंक आनी तो अणभवून दुसऱ्यांक दिवंक सोदता तेन्ना एलिजेव प्रवाद्या भाशेन आमी आमचो वावर करूंक, जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करूंक, आनी हे भाशेन जी देणी आमकां फावो जातली ती मजुरी घेवंक आमी तयार जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी अशें करूंक जेजून शिकयल्ले हे क्रिस्ती वर्गूण आमच्या जिवितांत पाडूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C21, पेज नंबर 37. C21. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुमरमता, जिव्या पावरतान ताचें पुनर्जीवनपण आमी परगडटा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोर गोठुया तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजूच्या काळजा सारखे आमी जावच्याक आमी देवाचो मोग मागण्यांतल्यान धर्मदानांतल्यान आनी उपासांतल्यान आमच्या काळजान घेवंक आनी आमचो वावर देवाक भेटोवंक कृपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोम्यास एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन सोमी म्हणटा पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरीं एक जावच्याक तांकां तुजी नांवीं सांबाळ प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजी सवें आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे वरवीं आमेन आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली 7 ते 8 वाजता ज्या कोणाक येवपाची खुशी आसा हांगासर येवन तुमच्यान भाग घेवं येता तेच बरोबर हे आमचें पवित्र और लायव्ह स्ट्रिमूय जातलें सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एकाकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली. पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बरवाशा आनी बरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आस आनी म्हजो आनी परवासो म्हजो बरवासो पाव म्हाका म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या एका दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकोन कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकृतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताई तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोठा जायते पावटी आदी जायते पावटी आदी निर्भागी जावं निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत हांव वतली. जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. मजत दितली. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण भियेता कुणबी येता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताई. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूं अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका निर्मी नाका हांवें सांडूंक हांवें सांडू म्हज्या देवाक. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. लागून मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. लागून मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारये बेगिनती मरे आदार दी दार्दी ओतृश्टाक अदृश्टा सांपडलेल्या सांपडलेल्या मजत कर मजत कर ओस्कोत काळजांच्या वस्तू काळजाच्या माग माग पोचे पासून गरजे पासून जा शहरातील जा शहरातील देवाच्या देवाच्या मुन्याऱ्यांची म्हणयाऱ्यांची विनोद कर विनंती कर. सगल्या सगळ्या देवाक पेटयलेल्या देवाक पेटयलेल्या अस्तऱ्यांपासून वस्त्यांपासून फावो कर बाबा कर. तुझो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगळ्यांक जे मागतात जे मागतात तुझो सासनाचो तुजो शासनाचो आलाशिरो. आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गोरसांत आनी दुखीक होती. येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून
सदांच तयार आमकां आदार दिवंक, जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगल्या पिडेवंता पासत आमी करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचें सवें. आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर्पद्विदार देवाचें बेसांव बापाचें पुतराचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेवया T29 पेज नंबर 216. T29. ह्या मागण्याचो उठान तुका केल्याय देखून आधार